सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. नमस्कार करतना आमचे भितर जे सगळें आसा तितलेंय आमी जेजूक दिवया. बऱ्योचश्यो वस्तू देवान दिलेल्यो आसात आनी देवाची देणी आसात. बाकीच्यो हांवें म्हज्यो वस्तूंकी आपणायलेल्यो आसात. हे सगळें म्हजे भितर आसा तितलें जे देवाक एकवटोन आसा आनी देवाक एकवटोन ना तें सगळें ताच्यात स्वाधीन करुया. ताका तें भेटोवया. भेटयतना कांयच आमची सरशीं दवरनासतना सगळें ताच्या ताब्यांत करुया. सायबा, ही कृपा तूं आमकां दी. हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावन आसतना सगल्यो तुच्या स्वाधीन करून भितरल्यान निर्मळपण भोगूंक कित्याक तूं आमचें सगळें सदांच आसाय. आनी तूं आमकां घोटाय दिताय. सगळें म्हजें जिवीत तुजें एक म्हाका देणें. आनी हें देणें अशें जावन आसा की तें म्हजें जिवीत न्हय. हें जिवीत तुवें दिलेलें तुजेच सरशीं आसा. कित्याक हांव तुजें सगळें जियेता, भोंवता आनी आसां. सगळीं आमचीं चिंतनां तोरी तोरीचीं जीं आसात तितलीं ताका भियेन आसतना जेजूच्या स्वाधीन प्रत्येक सुस्कारान भायर जेजूच्या नांवान काडया. आनी हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करून जीं ह्या वेळार ह्या पवित्र भोजवणेंत वांटो घेतात तितल्यांकूय जेजू आमी तुजे स्वाधीन कोत्ता. कितलोचो लोक आमची भाव भयणां
ह्या वेळार तुजे सुरशी येवन आपलें जिवीत सगळेंच तुका समोर पळोवंक आवडटा. कित्याक फकत तुच्यान आमकां शांती दिवंक जाता, आमकां गोठायेन भरूंक जाता आनी आमचें जिवीत देवान येवजिल्लें प्रमाणे तें जिवन तातूंत आमकां परिपूर्णताय मेळटा. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमी ओदृश्यान पडलेलीं आसा. हें सगळें तुजें स्वाधीन कोत्ता जेजू. सगळ्यांक मागण्याची गरज आसा. आनी आमी तांकां सगळ्यांक तुजेशी हाडटा जेजू. सगळ्यांक आमी मागता लुर्दी, एलेक्स, फ्रांसीस, जेन आनी तांचे फामिली पासत. आमी मागता सिस्टर मारिया रिता पासत, सायबा तूं तिका बरी सावध भलायकी दी, तिका राख आनी सांबाळ आनी तिचें जिवीत तूंच चलय. कोयद्या पासत आमी मागता जेजू. विनाकारण व दुसऱ्या कारणाक लागून ते बोनकुणीत आसात, तांकां सुटका मेळूं. रायन ह्या भुरग्याक आतां 4 वर्सां जालीं. सायबा ताका सुटका दी आनी ताका ताच्या गोरोब्यांत पोत्तून हाड. बरी सावध दी सायबा फ्रांसिस्काक, सेड्रिकाक, रिमनांक, जिनेटाक, जुआंक,
सायबा, तूं कितलो कोणवाळो आनी माय मोगाचो. तुजो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तूं एकदम मोगाळ. तूं कितलो बरो. सगल्या तुज्या रोचनाक कितलो माय मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो माय मोगाच्यो. सोकला पोट्टोल्यांक सर्वेस्पोर आद दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्परा, तूं आपले पोरजेक बुजोवन दिताय आनी कोश्टवतल्यांची दया कोत्ताय. आमच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना तुवें आमकां सांडलें, विसरलोय. तुवें आमकां अशें म्हणलां, कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुमकां कदींच विसरचो ना. सायबा, इतलें तुवें आमकां सांगून आमच्यान कशें म्हणून तुका म्हणूंक जाता तुवें म्हाका सांडलय, तूं म्हाका विसरलोय. हें अशें म्हणप पर्यान सारकें न्हय. प्रत्येक सुस्कारान तूं म्हजें जिवीत जावन आसाय. म्हजी कूड आनी म्हजें जिवीत, म्हजें मन तुजे विरेत जिवंक शकना.
जेजू तुवें आमकां दाखयलां तुज्या जिवितांतल्यान कशे भाशेन तूं बापायक एकवटोन तुजें जिवीत सादतालोय तेच भाशेन हांवें म्हजें जिवीत तुका एकवटोन सारूंक जाय कित्याक बापान तुका सगळें दिलेलें आसा. जेजू तुवें आमकां सांगलां म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. हांव तुमकां सोत सांगता आपणाचेच सोस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता. म्हजे पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू म्हजें जिवीत हेच परी अदीक अदीक तुका एकवटोन घडोवन येवं आनी तुजो वावर तूं म्हजेशी करून घे. Cristacia otmian म्हाका पवित कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कोण बोळाच्या क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कोण बोळाच्या पवित कोश्टानो म्हाका गोट कोरा तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूं कोदीच दिवं नाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूं कोदीच दिवं
दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय तुजे सोर्चियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकडच्यान तुजे सोर्चियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकडच्यान. जेजू, कितलें तुवें म्हाका आतां शिकयलें. तुजेरूच दोळे लावन आतां हांव हो वेळ तुजे बरोबर सारतां. आनी हे परी किरणां कशीं तुज्या दोळ्यांतलीं म्हज्या दोळ्यांत येवन म्हजें जिवीत तूं तुज्या उजवाडान भर. तुजो स्वताचो उजवाड म्हजेर फांकय. म्हजें अंतस्करण उजवाडाक हाड. तुका विसरून म्हाका जाय पळय तशें म्हजें जिवीत हांवें मांडलोलें, घडोवन हाडलोलें. आनी तें सगळें जाल्या उपरांत हांव सगलो विस्कटलोलो आनी तुकाच मागीर हांव दोशी धरूंक लागलो. हें सगलें म्हजें पातक सायबा तुज्या स्वाधीन करता. हो गोंदळ जो हांव म्हजे सवें घडोवन हाडटां तो सगलो तुज्याच ताब्यान करता. ही गोंदळाची भावना जी हांवें म्हज्या आपलेपणाक लागून उत्पन्न केल्ली आसा ती सगळी तुजे स्वाधीन करीत रावता. आमकां सगल्यांक तूं सुटका दी सायबा. पातकांतली आमकां निवार आनी आमचें जिवीत दिसान दीस शुद्ध निर्मळ जावं दी. बापाचे विंगेंत आयलोल्या आमच्या भावा भयणींक आमी तुजे स्वाधीन करता. फादर वास्को द रेगो ताचे उद्देशीं तुवें भरपूर वस्तू केल्यो आनी असलेच वीर भक्त तुवें ह्या संवसारांत उजवाडाक हाडले. ब्रदर डायस आनी ब्रदर कांपोसाकूय आमी तुजे स्वाधीन करता.
हेर आमची भाव भयणां तुज्या गोपांत आयिल्लीं आसा, तांचे सगळ्यां पासून आमी मागता. तांकां तांच्या पातकांतली सुटका दी. आनी तुज्या गोपांत तांकां बेगीन अदीक खोलायेन ओडून घे. तुज्या भावार्थान तीं जियेतालीं म्हणटोच आमकां खात्री आसा की तुजें सगळें जिवीत सासणीक जिवीत आसा. पूण तरी पूण कसल्याय पावंड्यार आमी आसूं, आमी सदांच पातकी. हुंयसून ना हुंयसर देंवचार आमकां आपल्या ताब्यान करीत आसता आनी थंयसर आमकां बोगसणें जाय. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you for all the opportunities that you have given us. Today, in a special way, you invite us to grow in closer relationship with you. We thank you, Lord, for giving us another opportunity to work in your vineyard, to correct the wrongs that we have done. And as we spend these moments with you, Lord, let us bring to our mind all these moments wherein you have been our strength and refuge. All the moments where you have helped us. All the moments wherein you have been our protector and rock. With hearts filled with gratitude, Lord, we begin our journey today. At this moment, as we spend these moments, Lord, we also bring before you all those feelings, emotions, everything that's happening deep within ourselves. There may be feelings of uneasiness, anger, anxiety, resentment. At the same time, there may be feelings of happiness, sadness. We place all of these at your feet, O Lord.
There may be other feelings which take us away from you. We place them too at your feet, O Lord, and we ask you to take care of us and guide and protect us. In today's Gospel, you show, Lord, that your relationship with the Father permits you and gives you the power to do all the great things on the earth. After curing the man at the pool, the Jews confronted Jesus because he worked a miracle on the Sabbath and he called God his Father. Today, we hear the answer that Jesus gave to defend himself. He tells us who he is and how he works for and with his Father. Their unity in and through the Holy Spirit is the great mystery of the love of God in the unity of the three persons. Sometimes we may not be inclined to think of God as always working. We may rather consider him at ease, controlling everything. But he is always at task. He is always giving us grace, directing our world, and providing for all that is required. Similarly, we see Jesus was also busy, but he never acted on his own. He only did what the Father indicated to him. It may not be so easy to pray over this gospel. And therefore, as we read through it, we could pause at a certain line which touches us. My Father is still working, and I also am working. If we reflect on this line, we see that the Lord is ever laboring on our behalf, an unexpected outcome. We tend to be in the right place at the right time. These are signs of God's providence at work, and we thank the Lord for these moments. When Jesus says, "My aim is to do not my own will, but the will of him who sent me," at that time, we get a glimpse of Jesus' heart, which is in unison with his Father. Jesus does nothing without praying to his Father. The relationship between Jesus and his Heavenly Father can be seen as something very special. Jesus traces everything in his being and in his choices to their source in the Father. He says, "I seek to do not my own will, but the will of him who sent me." Similarly, we see when John's Gospel speaks of the Jews, it means those Jews who rejected Jesus. When Jesus said that the Sabbath was made for men, and when he called God his Father, he was challenging his own people with the vision of God, not so much a lawmaker, but a loving Father to all children. We see that the Father and the Son
are always looking after us, protecting us, guiding us. They know our particular needs and they work to bring us from death to life. Let us take time to be grateful for this. As we think of the moments wherein the Lord has been gracious to us, let us keep in mind this union between the Father and the Son, working in unison for our benefit, so that we may be able to walk the right path. We see that Jesus' conviction came from within and without. His Father surrounded him like the air he breathed. His Father's will, sin in sending him for the salvation of the world, was the priority of his life. At this moment, probably it may be hard to understand the relations of divinity and humanity, but we can enter in prayer into the willingness and hope to do and fulfill the will of God for His people. And just as Jesus' relationship with God the Father was one that was very special, Jesus too invites us today to be rooted and connected to Him. In a way, Jesus gives us the perfect example for everything. Jesus never was interested in doing His own will, but every time, whatever He did, it was the will of the Father. And in a way, Jesus too wants us to place everything in His hands. And today, Lord, we ask You to help us so that whatever we do, we may not seek our glory, that we may not go after fame, but everything may be done for Your sake. That in everything that we do, that we may proclaim Your name and all that You have done for us. Help us, Lord, not to be interested in our own will. Help us, Lord, to place everything in Your hands, so that ultimately it is not our will but Your will. Give us a listening ear, O Lord. Help us, Lord, so that we may be attentive to Your word, that we may be attentive to everything that You tell us, because it's only when we listen we are able to put it into practice. And in a way, Lord, as we reflect on this passage, we also place all our prayers and petitions before You. We continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff. We pray for those administering the vaccines. And we also pray for the government authorities, that all decisions may be taken keeping in mind the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask You, Lord, to be with them, guide and protect them, and give them good health of mind and body. We pray for those who are answering the exams or preparing for the exams. We ask You, Lord, to give them all the strength that they need so that their hard work may bear fruit. We also pray
for those who have asked us for their prayers. At this moment, we place them before you, O Lord. We continue to pray for peace, peace in the world, peace among religions, peace in our neighborhood, our family, and most importantly, a sense of peace within us. We also pray for those who have gone astray, and we ask you, Lord, that let your light shine on them so that they may see what is right and what is wrong. And in a way, Lord, we pray for each and every one of us who at this moment is participating. We ask you, Lord, to bless us, to guide and protect us, so that today, just as you were rooted in the Father, we too may take the decision to be rooted in you. Just as you wanted to do the will of the Father, give us the inspiration so that we may do only your will and not ours. And above all, Lord, help us so that every work and action that we do may reveal your goodness and proclaim your good name. Similarly, we also pray for the good health of Francisco Pereira. We remember those suffering from COVID, those tested positive. Especially we bring to you, O Lord, Raymond and Violena Oliveira. We continue to pray for those who are in need of our prayers. We also pray for the good health and quick recovery of Hannah. All these and more, Lord, we place before you. जेजू आमी सगलीं हांगसर आजीर आसा तितल्यांकूय जावं घरांत वो जावं खंयच्याय देशांत आमी बरोबर तुजे सवें एकठांय जावन सगली आमची मागणी सगल्यो आमच्यो गरजो तुजे फुडें दवरलेल्यो आसात. तुज्या हातांत त्यो आमी घातलेल्यो आसा. तुज्या जिवितांत तें सगलें आसा कित्याक आमी तुकाच सेकोटोन जियेता आनी तूं आमकां केन्ना सोडिनाय. तुजें बरेंपण अदीक आनी अदीक आमचें सगळें वाडय जेजू. आनी ह्या वेळार आमी एकामेकाक पासतूय मागता कित्याक जेन्ना आमी तुका एकवटून मागणें करता तेन्ना हें सगल्यांक फावो जाता. सगले तुजे कुडीक सगले तुजे गरजेक. आनी आतां आमी काळजान एकवटून तुका म्हणटा आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्कारांतल्या वर्त्या
साष्टांगी नमन करता सोडून देऊन आदल्यो रीती सेवादोर नवोदोता सोयमाचे विषय आमचे घुसपट्टात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सोय मोठे विषय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडार वंदुया वा काणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोणार मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो मुंडो थोर मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारके मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारके